जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्या जेजूच्या नांवान हांव करतां म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां हे फुडाराच्या पुस्तकांतल्यान 13:22 वोड। ह्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया, देवाच्या उतराची सजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी बरोवया आनीक हो थोडोसो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो ह्या वेळार आमी पवित्र पुस्तक उक्तें करुया। फुडाराच्या पुस्तकांतल्यान 13:22 वोड आमी ह्या वेळार वाचुया। मानवान आपल्या पोतिनीक म्हणलें, आमी खऱ्यांनीच मरतलीं कारण आमी देवाक पळयला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो ह्या फुडाराच्या पुस्तकांतल्यान 13:22 वोड आमकां जायतें शिकयता आनी हे देवाचें उतर आमी थोडे आमी स्कुटावया आनी ताची सजमणी आमी घेवया। तर हांगासर मानवा आपल्या पत्नीक म्हणटा, आमी खऱ्यांनीच मरतलीं कारण आमी देवाक पळयला। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो देवाक आमच्यांनी पळोवंक जायना, कित्याक देव जावन आसा पवित्र आनी आमी ताचे सारकी पवित्र ना। कित्याक आमच्या जिवितान आमी जायते पातक आदारलेले आसा, आमी पातकांत आसा आनीक कोणाच्यान देवाक पळोवंक जायना। जाल्यार हांगासर आमकां उगडापें कोत्ता ह्या फुडारी ह्या पुस्तकांतल्यान 13:22 वोड आमकां दोळे उक्ते कोत्ता। जरी तर हो मानवा सॅमसनाचो बापूय आपल्या पत्नीक म्हणटा, खऱ्यांनीच मरतलीं कारण आमी देवाक पळयला। आनी वयर त्या वेळार ती देवाक पळयतात एका उज्याच्या रुपान। आनीक जेन्ना देव तांचेशी उलयता तेन्ना ती दिमेर पडटात आनीक आपली मान भागयतात, कित्याक तो पवित्र जावन आसा। तेच परी आमच्यांनी ताका पळोवंक जावचो ना, कित्याक आमी जायतीं पातकांत आसा। आनीक जेन्ना आमी पळयतलीं देवाक तेन्ना आमचो भस्म जातलो, कित्याक देवाची ती पवित्रकाय आमच्यान घेवंक जायना, कित्याक तो जावन आसा श्रेश्ठ देव, पवित्र देव तो। आनी ह्या संवसारान आमी जायते पातक आदारला, आमी पातकी। आनीक ह्या वेळार हे पवित्र पुस्तकांतल्यान उतर हे आमकां उगडापें कोत्ता, आमी देवाक पळयला, आमी खऱ्यांनीच मरतलीं कारण आमी देवाक पळयला। आनी जरी तर जेन्ना आमी देवाक पळयतलीं आमी जरूर मरतलीं। आनी तो प्रितीच्या भाव भयणांदो आमी एक नवें जिवीत आमी जिवया आनीक देवाक पळोवंक आमी पवित्रकायेन चलुया। जें आमच्या जिवितान पातक आसा तें आमी देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया आनीक आमची पातकां पुसून धुवन काड म्हूण आमी तेच आमच्या पवित्र देवा लागीं आमी मागुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हो आसलो ल्हानसो विशय हे फुडारी ह्या पुस्तकांतल्यान 13:22 वोड। आनीक ह्या वेळार एक ल्हानशी विनंती म्हजी जाता जाल्यार तुमच्यांनी हो व्हिडिओ शेअर करात, जांकां कोणाक देवाचें उतर मेळना तांकां हें देवाचें उतर दियात। तुमकांय ती संदी दिल्ली आसा, हें देवाचें उतर जावन दी चारय कोनशांनी। जेन्ना तुमी हें देवाचें उतर पुरगूट करतले देव तुमकां इनाम दितलो। आनीक जो कोण म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां।